ड्रायव्ह घेतलेले क्लॅनिनेस ड्रायव्ह कलंगुटान आनी आमकां अशें दिसलें की हांगासर आमच्या खोबरा वाड्या सुबेज कचरो आसलो म्हणून सो त्या पासत आमी आख्खी पंचायत विथ द वॉर्ड मेंबर हांगा येयले आनी सगळे पंच मेंबर येयले आनी आमचो सगळो स्टाफ गार्बेज कलेक्शन ते येता तो आमी 2-4 ट्रक हाडल्या आनी हे क्लिनिनेस करपाक आमी आयज हांगासर येयल्या पूण आमी क्लिनिनेस करता आसतना आमची ही वाट आहा गणेश विसर्जन करपाक सो ती आमी नितोय करपाक येयल्या तेजेर थोडी इल्लिगल स्ट्रक्चर्स येयलेल्यो आसा आनी ह्यो इल्लिगल स्ट्रक्चर्स काडपाक आमी आतां प्रयत्न करता आनी थोडे आमी स्ट्रक्चर्स मोडलेले आसा थोडे लोक रावता म्हणून फाल्यां परवां आमी ते उरलेले स्ट्रक्चर्स मोडटले आनी ही आमची गणेश बुडोवपाक वाट आसा आमची जाणट्याची वाट ती आमी आतां नितो करून घेतले आनी अशें आसतना आमी असो आमच्या खोबराड्याच्या लोकांक उलो मारला की आमी आमचो गांव नितो दवरया म्हणून स्वच्छ भारत म्हणून करुया स्वच्छ खोबरावाडो म्हणून करुया आनी जर तर आमी आमचो गांव तरी आमचो वाडो तरी नितो करिना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक देख जावंक जायना आयज आमी कलंगुटान सगळे नितळकाण केल्या पूण हे भितरले भितर रस्ते ना थिसर हांगा खूब गार्बेज आसा आनी हांवूय सरप्रायज जालो ही गार्बेज पळोवन आनी म्हाका अशें दूख भोगलें की हांगासर इतली गार्बेज आसा म्हणून जेन्ना आमी इतली गार्बेज काडटा इतले वर्कर्स आसा आमच्या बरोबर सो त्या पासत आमच्या वॉर्ड मेंबरान आमकां खोबरावाड्याच्या रेशमा आनी आमची सगळे पंच मेंबरांनी आदार दिलो तेंको दिलो आनी ते सगळे हांगासर येयलेले आसा आनी आतां बाय इवनिंग 4 o'clock or 5 o'clock सुमार आमी हे सगळे नितो करून घेतलेले आनी परतून फाल्यां येतले आनी फाल्यां परतून आमी नितो करतले अप टू द बीच हे आमची गणेशाची वाट म्हणून आयज आमचे कलंगूट पंचायतीन क्लिनिनेस ड्रायव्ह आमी केला खोबरावाड्यासून आमी स्टार्ट केला आनी आमी सगळ्या वाड्यांनी वयतली आमच्या कलंगुटान आमी खूब कडेन अशें पळयता की गार्बेज म्हणजे आमी कलंगूट पंचायत गार्बेज काडटा पूण लोक अशे आसात की तेंच्या भितर अवेरनस आसा गार्बेज म्हणजे कितें कशें तें सेग्रिगेट करपाचें पण लोक आपूण म्हणून करिना जेन्ना आमी सांगता तेन्नाच मातशें करता उगी रावता त्या खातीर हांव मागता सगळ्यांनी आपली जी गार्बेज आहा ती स्वता आमच्या पंचायती कडेन दिवची कितें आमी व्हरता गार्बेज ती